हो जो प्रश्नाक बदल दिसता आनी बरो विशय कळ्ळो की प्रत्येक पक्षान स्वताचे नरेटिव्ह सेट करपाचो प्रयत्न केलो. म्हळ्यार एक नरेटिव्ह म्हळ्यार आम आदमी पार्टीन स्टार्ट केलें की बदल जाय म्हणून. आय स्टील रिमेंबर तांगेली होर्डिंग्स आयली बदल जाय आनी ते सांगपा पळयताले की वी आर दॅट बदल. दॅट्स वॉट दे आर सेइंग. ताका भारतीय जनता पक्षान कावंटर स्टार्ट केलें की बदल दिसता. बदल आनी कित्याक जाय? ऑलरेडी बदल दिसता. आमी इतले सगळे गजाली केल्यात अशे तरेन ते कावंटर नरेटिव्ह. टीएमसीची जी गोंयची नवी सकाळ आशिल्ली ताचे म्हणटा मागीर दीस वता तशें भयो भयो जाल्यो पण तांणी एक ते गोंयची नवी सकाळ म्हणटा तें सुरवात केली. आनी चवथी आशिल्ली काँग्रेस. तांणी ते येवन जेन्ना तांची एडी बिडी टीव्हीचेर स्टार्ट जाल्यो तेन्ना सगळे जाण आमगे अनिल पै धरून ते तमाजीन मेरेन सगळे जाण तापपा लागले की सामकें घातकी सरकार पातकी सरकार ढाम 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 करून. सो तांणी अशें कितें कॉयन बीन केला जाल्यार म्हाका खबर ना पण तांणी एक अशी आपल्या रितीन अग्रेसीव कॅम्पेन तुगेली चलयली. आमी ह्या दोन्ही कॅम्पेनांचेर या पॉझिटिव्ह कॅम्पेन आनी नेगेटिव्ह कॅम्पेन. फॉर एक्झाम्पल बदल दिसता ही खूब पॉझिटिव्ह कॅम्पेन बिकॉज दे आर इन पावर. जाल्यार घातकी सरकार पातकी सरकार इज कायंड ऑफ अ नेगेटिव्ह. ही जर नरेटिव्ह जर आज पळयली जाल्यार खंयची नरेटिव्ह अशें दिसता की लोकांच्या दृश्टींतल्यान वर्क जालें किंवा परसेप्शनाच्या दृश्टींतल्यान वर्क जालें? न्ही म्हाका अशें दिसता की 2012 ह्या वर्सा पर्रीकरांक परिवर्तन जाय अशा पद्दतीचे जो कॅम्पेन केलो पळय तो बरो क्लिक जाल्लो. म्हणजे ज्या काही म्हाका खबर आहा कॅथलीक आमदार परिवर्तन ह्या शब्दाचो अर्थ तेन्नाच्यान तांकां कळपाक लागलो की काँग्रेस णवाचेर आयली आनी बीजेपी 21चेर पावली. सो परिवर्तन ताज्या पयलीं तांकां कळनाशिल्लें. दे वर कन्फ्यूज. परिवर्तन म्हणजे पर्रीकर काय कितें अशेंय काही जाणांचे सभेचो करंट त्या टायमार परिवर्तन. परत सांगपाची गोष्ट कितें की तोच न्ही ह्या वेळार उखल्लो. म्हणजे 10 वर्सां बीजेपी आसा. सो काँग्रेसीन विरोधकांनी हे केलो की आतां परिवर्तन जावं जाय आतां बदल जावं जाय असो तांच्यांनी हे घेतलो. टीएमसीची एक प्लस पॉयंट कितें जालो की तांकां फाटल्यान आयपॅकाचो जो बुद्धी आशिल्ली आयपॅकाचो जो ब्रेन आशिल्लो आयपॅकान स्टडी करून हांगा इश्यूज कितें आहा लँड इश्यूज आहा बेरोजगारीचे आसा टुरिजमाचे आसा ताची एडवर्टायज तेच्या खातीर म्हाका ती खूब इनोवेटीव आनी प्रभावी दिसताली. काही राजकीय पक्ष हे मिडियाक एक चला आपलो एक सपोर्ट आसा म्हणून जायराती दिता काय कितें असो प्रश्न येता आणि दुसऱ्या बाजून ना आपूण जो पैसो घालता नरेटिव्ह बिल्ड करपा खातीर ताजो सदुपयोग जावपा जाय म्हणजे ताजे चीज जावपा जाय त्या निधीचे. म्हणून तांच्यांनी जी ना हांगा आमी लँड रिफॉर्म्स हाडटले हांगा घरा नांवार करतले हांगा आनी टुरिजमान सेक्टरान आनी कितें करतले. सो तो कॉन्सेप्ट बरो आसा की आश्वासनां ही जायरातीच्या माध्यमांतल्यान मांडली तांच्यांनी. आतां म्हाका एकूच जाय आशिल्लें की आर्ट वर्क आनी बरें जाय आशिल्लें सगळ्यांचे एक आनी दुसरें ट्रान्सलेशन कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करतना खंयच्या खंय भयानक करताले ट्रान्सलेशन. काही लोक मॅसेज लोकां म्हऱ्या पावलो ज्यो आमी आतां 4 गजाली आमी पळयतात. तुमची एक घातकी पातकी सरकार दुसरें बदल जाय तिसरें बदल दिसता आनी चवथें गोंयची नवी सकाळ. हय ज्या तरेन ही कॅम्पेन्स जाली लोकां म्हऱ्यान पावलो हो मेसेज पावलो. चर्चा मरे एक सुरू जाली कशें आसा एक प्रिंट मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान आनी इलेक्ट्रॉनीक सोशल मिडिया फेसबूक किंवा तुजो यूट्यूब लिमिटेड आसता एका हेच्या पर्यंत पण चॅनल्स आणि प्रिंट मिडिया गांवोगांव पावता आणि दीसभर तूं ते पळोवंक शकता. सो म्हाका अशें दिसून आयलें की जायरात की ज्या पद्दतीन पयलीं ती स्कायलायन घेवपा लागले मागीर सकयल घेवपा लागले बॉटम लायन. सो हातून एक चर्निंग समाजा भितर जालें. हाचो परिणाम खरें म्हणजे वोटींग वाडपा खातीर जावपा जाय आशिल्लो तो जावना. 3% वोटींग कमी बट सागर म्हणजे हातून कशें आसा की एक प्रत्येक पक्षाचे एक उद्देश आसता की एक नरेटिव्ह सेट करपाचे की एक त्या दिशेन आपलो सगळो प्रचार आसतलो. आम आदमी पार्टीचे एकंदर प्रचाराचें स्वरूप कशें आशिल्लें की फ्रीबीज जे तांणी हें केल्यो की अमूक फुकट तमूक फुकट हाचेरूच तांचो चड भर दिश्टी पडलो. म्हाका सगळ्यान कॅम्पेन भारतीय जनता पक्षाची हाणें पांडुरंगान सांगलें तितलो हांव सहमत ना ताचे कडेन की तांणी जो मुद्दो मांडलो की स्थिरता आनी विकास म्हणजे एक जो खरोच सिरियस जो मतदार आसा न्ही ताका खंय तरी अपील करपी काळजाक हात घालपी असो विशय. तातूंतल्यान तांचे सरकारची अकार्यक्षमता फाटीं पडली आसा. तातूंतल्यान जे डेव्हलपमेंट आपली स्ट्रॉंग पॉयंट पॉझिटिव्हली लोकां फुडें वचप न्ही हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें की बाकी सगळ्यांचे एक निगेटीव एक सगळ्यांनी मांडलें. तृणमूल तर गोंयची नवी सकाळ लोकांक ते सकाळ म्हणजे पेपर येता काय गोंयान अशें दिसलें सुरवातीक इतपत ते कारण ते हें स्पश्ट नाशिल्लें. नवी सकाळ जी येवपाची आसा न्ही ती 10 तारखेक येवपाची आसा ती कोणाची ती आमकां खबर ना. एक तातूंतल्यान मतदारांक सारको स्पश्ट संदेश दिवपाची जी आसता न्ही
की भारतीय जनता पक्षान म्हाका दिसता की स्थिरता आणि विकास हे फाटल्या इलेक्शनाक तांचे तो दोनूच स्थैर्य आणि विकास फाल्यां सरकारान दुसऱ्या पक्षातले फोडून घेतना सुद्धा ती हीच दोन गोष्टी सांगतात की हाका लागूनच तुमकां सांगता हय जायरातीचे सुद्धा एक तंत्रज्ञान तंत्र आसा. आसता, हय. आज एक प्रचंड व्हडली एक इंडस्ट्री बनलेली आसा जायराती इंडस्ट्री. या जायरातीच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्ष सदांच फुडें आशिल्ले. ह्या टायमाक भारतीय जनता पक्षाची जायराती प्रॅक्टिकली सांगता कम्पेअर्ड टू आम आदमी पार्टी आणि TMC चे फाटी पडले. तुमकां सांगता कोणाच्योच जायराती बऱ्या क्वॉलिटीच्यो नासल्यो. कोणाच्योच इन्क्लुडींग तृणमूल घातकी सरकार पातकी सरकार आनी कितें बरयलें पळय आनी कुसक्या लोकांक कितें ते कुसक्या लोकांक अशें कितें तरी पद्दतीन घातलें. वॉट इज द मिनींग ऑफ इट? ओके व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि म्हणजे परिस्थिती अशी की जाहिराती आता पळय भारतीय जनता पक्षाची जाहिरात जाहिरातीचेर चड उलोवंक टायम वेस्ट करूया नाका. पूण सांगपाचें म्हणजे भारतीय जनता पक्षान बदल दिसता. आता बदल दिसता हाचो अर्थ कंप्लिटली वेगळो जाता. म्हणजे बदल दिसता म्हणजे गोंयांत बदल जावपाचो आसा असो दिसता असोय अर्थ जावं शकता. नाही ऐका म्हणटकूच फोगान बरे केल्ल्यो फ्रेंड्स ऑफ गुड करेक्ट तशा पद्धतीची जाहिराती ना. आता कितें आसा क्रिएटिविटी ही जाहिराती भितून खसरूच दिसूंक ना. एकाय जाहिरातीन तुमकां क्रिएटिविटी काँग्रेसीन जी जाहिराती केली म्हणटा न्ही घातकी त्यांच्या फुडें आनी दुसरो अल्टरनेटिव्ह आसलो. भारतीय जनता पक्ष जर अपोजिशनान आसले तर तांकां सुद्दां होच पद्धतीन दाखोवपाचें पडटलें आसलें तांकां. जायराती दोन वर्गात अपील जावपाक. एक बुद्धिजीवी वर्ग आनी एक सर्वसामान्य मनीस. त्या सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना सांगलें की कोविडा खातीर अशें जालें मिसमॅनेजमेंट आमचे लोक मेले हे घातकी पातकी म्हणून त्या लोकांक ते अपील जाता. आणि तातूंतल्यान जे वातावरण क्रिएट जालें न्ही लोकांनी भाजप म्हटल्यार सामको नांव घेवप सुद्दां केलें. न्ही एक जाहिरात इतकी परिस्थिती वायट जाली. जी फील जाली न्ही तिकीट सुद्दां नाकारल्या लोकांनी. भारतीय जनता पक्षाची इतको प्रेशरायज जाल्ले लोक. करेक्ट भारतीय जनता पक्षाची एक जाहिरात म्हाका फील जाली. पूण तेंच्यांनी जे टायटल जे दिले पळय बदल दिसता तेन्ना काय नाशिल्लें आनी आतां पूल जालो काणकोणा. ओके जालें. आतां हांगासर तेंच्यांनी कितें दाखोवपाक जाय आशिल्लें एक तो जाणटेलो ल्हान भुरग्याक घेवन दाखयता अरे हो पूल जाला. हो हांव स्वता म्हाज्या आयुश्यान हांव होडी घेवन गेला थंयसर. तो बदल रिस्क आशिल्लो. तो बदल दिसपाक जाय आशिल्लो. आयज तूं गाडी घेवन सुशेगाद वचपाक शकता. हे फक्त भारतीय जनता पक्ष करू शकता. दिस इज द बेस्ट. हो बदल ओके पण एक अशा पद्धतीन दुसरो मुद्दो जो आसा आता हे जाले नरेटिव्स न्ही जी आमी उलयली ती नरेटिव्स ती प्रत्येकान आपापल्या परीन. एक गोष्ट स्पश्ट जाली की बारीक जे पक्ष आसा किंवा जे अपक्ष आसा ते एकीकडे आणि एकीकडे व्हडले राजकीय पक्ष तांचे कडेन प्रचंड आर्थीक ताकद आसा व्हडली यंत्रणा आसा. हाच्या भितर एक म्हणजे लेवल प्लेईंग फील्ड जे म्हणटात ते दिसले ना. बरें तसं एक ह्या फावट इतले राजकीय पक्ष आशिल्ल्या कारणान की खंय तरी असमतोल जो दिसलो न्ही